न्हयबाग पेडण्यार रे वेवसायांतल्या वादांतल्यान फारपेट जालो। हातूंत रमेश पासवान आनी लाल बहादूर गोंड हे दोग कामगार गंभीर जखमी जाले। एकाच्या हातांतल्यान तर दुसऱ्याच्या मानेंतल्यान गुळी आरपार गेली। दोगांय कामगारांक जखमी अवस्थेत जीएमसीत भरती केल्यात, तांचेर उपचार सुरू आसात। फारपेट प्रकरणांतल्या दुबावितांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान पुलिसांक दिला। गोंय कर्नाटक शिमेवयल्या माजाळी वाठारांत पुलिशेन रातीकडेन एका खासगी बशींत 1 कोटी रुपया सांपडले। एका राजस्थानाच्या प्रवाशाकडेन हे पयशे सांपडले। हे पयशे घेवन हो मनीस गोंयच्यान बेंगळुरूक वतालो। हे हवाला कनेक्शन आसूं येता असो अदमास आसा। पुलीस त्या दिश्टीन तपास करतात। बोगस मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडयात। एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांक टार्गेट करू नाकात। काँग्रेसी सयत गोवा फॉरवर्ड, आप आनी हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक आयोगाक सुचोवण्यो केल्यो। SIR प्रक्रिये खातीर वेंचणूक आयोगान मंगळारा राजकीय पक्षांची मतां जाणून घेतली। संजीवनी साखर कारखानो बंद केल्यार 5 वर्सां पुराय जावन गेल्लीं आसात। मजगतीं सरकारान आमकां शेतकारांक जे लुकसाण भरपाय दिता म्हणून सांगिल्लें तेंवूय दिल्लें आसा। पूण आतां आमचो फुडार कितें असो प्रस्न उपराशीत गोमंतक ऊस उत्पादक समितीच्या वांगड्यांनी बसका घेवन सरकाराक जाप विचारल्या। आके स्टेशन रोडा कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भिकारी तशेंच बेबद्यांचो वावर वाडला। हे भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले भिकारी तशेंच कांय कामगार ह्या फुटपाथीचेर न्हिदिल्ले आसतात। हाका लागून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता। कांय लोक सकाळ सांजे चलपाक वतात। भिकारी आनी बेबदे फुटपाथीचेर न्हिदिल्ले असतात। ताका लागून लोकांक ताचो त्रास जाता। कांय वेळार जाल्यार तांचे मदीं झगडीय जाता। इतलेंच न्हय जाल्यार रातच्या वेळार ह्या वाठारांत लोकांची पाकिटां मारपाच्यो सुद्दां घडणुको घडल्यात म्हणून लोक सांगतात। आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपरिक व्यवसायाक फटको बसला।
शेतां, नुस्तेमारी तशेंच पर्यटन क्षेत्राक मोठो फटको बसला. आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांची शेतां आडवी पडल्यात. ताका लागून शेतकारांक व्हड लुकसाण जालां. तशेंच फाटले कांय दीस आशिल्ल्या वायट हवामानाक लागून नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचना. ताका लागून नुस्तेकारांचेरूय हावळ आयल्या. दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसता. मात पावसाक लागून पर्यटन वेवसायाकूय फटको बसला अशें कळटा. दिवाळेचो बोनस आनी पगाराच्या प्रस्नावयल्यान मंगळारा सकाळी पणजे स्मार्ट सिटीच्यो इलेक्ट्रीक बसी चालकांनी बंद दवरिल्ल्यो. इलेक्ट्रीक बसी बंद आशिल्ल्यान लोकांची सकाळी गैरसोय जाली. मजगतीं कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी सांज मेरेन बोनस दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें इलेक्ट्रीक बसींच्या चालकांनी सांगलें. ह्या आश्वासनाक लागून 48 इलेक्ट्रीक बसी परत सुरू केल्यात अशें चालकांनी स्पश्ट केलें. करंजळे दर्यादेगेर थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना आयतारा खासगी इव्हेंट आयोजीत केल्लो. इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन रापण करपी नुस्तेमाऱ्याक लुकसाण सोंसचें पडिल्लें. ह्या इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान दर्यादेगेर थळाव्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी बोवाळ घालीत हो इव्हेंट बंद उडयल्लो. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आमदार विरेश बोरकारान नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाक निवेदन दीत ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची म्हणून मागणी केली. मडगांव सध्या भायर बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांक लागून भितर बसपी नव्या मार्केट विक्रेत्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. लोक सगळे भायरूच सामान घेतात, भितर कोणूच येनाशिल्ल्यान विक्रेत्यांनी खंत उक्तायत. मंगळारा मडगांवच्या मुखेल अधिकाऱ्यांक तांकां येवपी समस्या विशीं निवेदन भेटयलें. बाजारा भायलीं अतिक्रमणां काडून उडोवन आमकां थाकाय दिवची, तशेंच बाजारांत भितर बसप्यांक त्रास दिवपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सगळ्या बेकायदेशीर विक्रेत्यांक 8 दिसां भितर काडून उडोवपाची मागणी केली. जाल्यार ह्या प्रकरणाचो अभ्यास करून योग्य ती कारवाय करतले अशें मुखेल अधिकाऱ्यान आश्वासन दिलां. बोरी पुलाच्या दुरुस्तेचे काम नेटान सुरू आसा. मुंबयची संरचना कंपनी हे दुरुस्तेचे काम करता. पुलाचे एके वटेन बॅरिंग बसोवपाचे काम पुराय जालें, जाल्यार दुसरे वटेन बॅरिंग बसोवपाचे काम सुरू आसा. हे काम सध्या सुरू आशिल्ल्यान बोरी पुलावयल्यान अवजड वाहनांची येरादारी पुलावयल्यान बंद केल्या. दुरुस्तीचे काम पुराय जाले उपरांत 2 नोव्हेंबराक पूल अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर पूल उक्तो जातलो अशी सुत्रांनी माहिती दिल्या.
केरळच्या मलप्पुरम रस्त्यार जाल्ल्या भिरंकूळ अपघातात एका हालींच लग्न जाल्ल्या जोडप्याक मरण आयलें. मेल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी कारीन तांकां दुचाकीचेर धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. तांकां उपचारा खातीर भरती केल्ली खरी, पूण तांचो जीव वाचपाक पावलो ना. हे जोडपे सदच्या वरवीं कामाक वताले अशें कळटा. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मंगळारा सकाळी क्वाले देशांत एका प्रवाशांक घेवन वचपी विमान क्रॅश जालें. ह्या भिरांकूळ अपघातात 12 प्रवाशांक मरण आयलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण हे विमान दियानी ते किचवा वतालें अशें कळटा. हे विमान क्रॅश जावपाचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण वायट हवामानाक लागून ही घडणूक घडल्या आसूं यें असो अदमास आसा. मंगळारा सकाळी जयपूर दिल्ली महामार्गार वचपी एका प्रवासी बसीक अचकीत उजो लागलो. ह्या घडणुकेत 3 दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार हेर 10 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बसीन एका इलेक्ट्रीक वायरीक धपको दिल्ल्यान बसीक उजो लागलो. कांय जाण बसींतल्यान उडकी मारिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो. मंगळारा दनपारा दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार एअरक्राफ्टा लागसारूच एका पार्क करून दवरिल्ल्या बसीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो बेगीनूच नियंत्रणात हाडलो. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण बसीत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी मात टळ्ळी. पंजाबाक सध्या डेंग्यू आणि चिकनगुनियाच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या. आता मेरेन 2625 दुयेंती नोंद जाल्यात. हातूंत सगळ्यांत चड फटको पटियाला जिल्ह्यात बसला. डेंग्यू आणि मलेरियाचे दुयेंती सध्या हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. ते सध्या उपचार घेतात. थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची आनी कसलीय लक्षणां दिसत जाल्यार रोखडेच भलायकेचो टेस्ट करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां.
नोकर भरती प्रक्रियेत मराठी विषय वगळिल्ल्यान मराठी मोगींनी वाळपय निषेध केलो. मराठी भाषेक राजभाषेचो दर्जो मेळना तो मेरेन ओगी रावचे नात अशें मराठी मोगींचे म्हणणे आसा. मंगळारा मराठी मोगींनी एकठांय येवन आंदोलन केले. ह्या आंदोलनात मराठी मोगी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टीच्या पारंपरीक व्यवसायाक फटको बसला. शेतां, नुस्तेमारी तशेंच पर्यटन क्षेत्राक मोठो फटको बसला. आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांची शेतां आडवी जाल्यात. ताका लागून शेतकारांक लुकसाण जालां. तशेंच फाटले कांय दीस आशिल्ल्या वायट हवामानाक लागून नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचना. ताका लागून नुस्तेकारांचेरूय हावळ आयल्या. दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसता. मात पावसाक लागून पर्यटन वेवसायाकूय फटको बसला अशें कळटा. लेखक विनायक खेडेकर हांणी बरयल्ल्या गोवा अन्न संस्कृती ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी लोकार्पण जालें. गोंयच्या खाणा जेवणा विशीं सगळी म्हायती ह्या पुस्तकांत उपलब्ध आसा. गोंयांत आशिल्ल्या हॉटेलवाल्यांक आनी रेस्टॉरंटवाल्यांक हें पुस्तक मार्गदर्शक थारूं येता. तेन्ना सगळ्यांनी हो पुस्तक वाचचो असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. दिवचलच्या बस स्टँडा लागीं बायपास रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आशिल्ले. हो कोयर न्हंयेत वतालो. हो प्रकार बंद जावचे खातीर पालिकेन नेट लायला. दुसरे वटेन न्हंयेत जावपी निर्माल्य वा कोयराच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर न्हंयेच्या धडेक जाळी लायतले. तसो प्रस्ताव पालिकेन PWD खात्याक धाडला अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर हांणी दिली. फाटल्या मंगळारा सांजे गडगड मारून पडिल्ल्या पावसा वेळार मये वाठारांत वादळी वाऱ्यान धुमशणां घाल्ली. हे चक्रीवादळात झाडांची पडझड जातनाच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाली. हे चक्रीवादळाक लागून माड तशेंच माडयो आनी केळी मोडून पडल्यात. हे आपत्तीक लागून बागायतदारांचे 5 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी बागायतदार करतात.
हवामान खात्यान ओडिशाच्या 8 जिल्ह्यांखातीर फुडले कांय दीस रेड अलर्ट जारी केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गंजम, गजपती, रायगडा, कोरापूत, मनकंगरी, नबरंगपूर आणि कलहंडी या जिल्ह्यांनी हो रेड अलर्ट जारी केला। फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्यास सयत उटंगाराचो पावस पडटलो तशेंच वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला। मोंता चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर हो रेड अलर्ट जारी केल्ल्याचें कळटा। मोंथा चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेर ओडिशाच्या गोपाळपूर दर्यादेगेर परिणाम जाला। सगळो दर्या खवदळिल्लो आसा। तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून ओडिशाच्या 8 जिल्ह्यांनी रेड अलर्ट लेगीत जारी केल्ल्याचें कळटा। मजगतीं प्रशासनान दर्यादेगेर येवपा खातीर पर्यटकांक सध्या बंदी घाल्या। दर्या शांत जाले उपरांत परतून प्रवाशांक खातीर दर्याचेर वचपाक परवानगी आसतली। आंध्र प्रदेशच्या काकीनाडा शारात उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाल्लो आसा। सगळे कडेन रस्त्यांचेर उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली। तशेंच फोंडकूल नाली लेगीत उदक व्हडा प्रमाणात साचून राविल्लें आसा। मोंता चक्रीवादळाक लागून हो उटंगाराचो पावस पडला। फुडले कांय दीस लेगीत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उप्रासल्या। मोंता चक्रीवादळाक लागून ओडिशाच्या गजापती जिल्ह्यात पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। रस्तो लेगीत व्हांवून गेला। अचकीत पालसणां कोसळिल्ल्यान जीण विस्कळीत जाल्या। डिगा बारबा रस्तो व्हांवून गेल्ल्यान येरादारी कांय वेळा खातीर बंद दवरिल्ली आसा। भारतांत काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक लेगीत काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात। पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें आमकां खबर नासता।